येवकार हा समृता खणगावकर, सुरपुराचे हेडलाइन्स। आयतारा संवसारभर मनयली पास्का, भाविकांची इगर्जेंनी उपाट गर्दी। मुळगावचे थळावे आणि शेतकारांनी आयचे ग्रामसभेत गावात खणकाम चालू आशिल्ल्यान तांकां जाप दिवपी वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर केली चर्चा। गावात रातीकडेन सुरू आशिल्ल्या खणकामाचेर घेतलो खर आक्षेप। पाडी गावात बस आणि स्कूटरी मदी जाल्लो भिरांकूळ अपघात। या अपघातात दोग जाण जाल्ले आगताक खलास। बस ड्रायव्हराक न्यायालयातल्यान जामीन कशी केली मंजूर। बशीचो धनी पुलीस स्टेशनार येवंक ना कित्याक, थळाव्यांनी विचारली जाप। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मुळगावचे थळावे आणि शेतकारांनी आयचे ग्रामसभेत गावात खणकाम चालू आशिल्ल्यान तांकां जाप दिवपी वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर चर्चा केली। गावात रातीकडेन सुरू आशिल्ल्या खणकामाचेर खर आक्षेप घेतलो। मुळगाव खणकामांक विरोध करू नये आणि कंपनी सयत चर्चा करू नये हे खणकाम सुरूच आसा। लोकांची न्हीद पिड्यार जाता, हाचेर कारवाई करपाचेर ग्रामसभेत भर दिलो। तशेंच प्री मॉन्सून कामांचेरय चर्चा जाली। मेन इश्यू येलो तो मायनिंगेचेर, नायट शिफ्टी ज्यो चालू आसा त्यो बंद करपाच्यो। तेचेर आमी खूब फावटी कलेक्टरा थ्रू, पणजे नॉर्थ गोवा कलेक्टरा थ्रू, सगळ्यात कलेक्टरा थ्रू मायनिंग कंपनी बरोबर डिस्कशन जावन सुद्दां तेंची काम वयर चालू आसा। तेजेर तेंच्यांनी थोडेशे ठराव घातलेले आसा लोकांनी। प्लस जो RP 2021 हो आराखडो आसा आमचो, तेजेरूच आमी ठाम रावतले अशें गांवकऱ्या बरोबर पंचायतीचे अशेंच म्हणणें आसा की आमी RP 2021 ह्या आराखड्याचेरूच ठाम आसा आणि तेजेरूच हांगासर सगळे बाउंड्री मार्क करपाच्यो। आणि खुबशे आतां मनसुनाचे झाडांचे बाबतीन जी वाडलेली आसा, जे उदीक वरसून येता सगळे, तेजेर पंचायतीन एक्शन कितें तरी घेवपाची, सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटरां करून अशें लोकांचें म्हणणें आसा। तितून जर कोण घर बांदता किंवा जर एक्सपांड करता जाल्यार ती NOC मागोवंक लागले मायनी कडेन किंवा मायन डिपार्टमेंटाची NOC घेया म्हणून। सो आतां डेप्युटी कलेक्टरान आमकां एक सजेशन दिल्लें की आपूण एक गव्हर्मेंटाक नोट घालता, जेणे करून ते रायट्स आसा ते लोकल बॉडीक म्हणजे पंचायतीक दिता की ते हाऊस रिपेअर बी कितें आसा ते पंचायत बॉडी डिसिजन घेतली। तशेंच आमी ते आयज ठराव घेतला पंचायतीन, तो फॉलोअप करून ते रायट्स जाता तितले बेगीन पंचायतीन घेवचे। दुसरो आमचो एक आसलो नायट शिफ्ट। आता सुद्दां हांव तुमकां जाय जाल्यार कालचो व्हिडिओ दाखोवंक शकता। नायट शिफ्टीक जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बसले, CMांक लेटर केली, सगळ्या डिपार्टमेंटाक लेटर केली, पण नायट शिफ्ट आहा ती कंपनी आयज मेरेन बंद करूं शकना आणि कंपनी बंद करिना। आता जर कंपनी जर बंद करिना जाल्यार आमकां कायदो हातीन घेवचो पडटलो। कित्याक ते सांगता, आमी कंपनीच्या ऑफिसरांक सुद्दां सांगले, तुमकां जर कळपाक जाय जाल्यार तुमी एक रावत हांगा मुळगांवान येवन न्हिदोन पळया। तुमकां कितें आसा तें आमकां, तुमकां सावंड पोल्युशन जे कितें जाता पळय, लोकांक कितले त्रास जाता ते कळटले। आणि इतले त्रास जाता म्हणून सांगूंक की प्रत्येक फावटी प्रत्येक गांवचो लोक आमकां विचारता, अरे हें कितें काय म्हणून। आमी जेन्ना सकाळ दीसभर काम करून जेन्ना घरा कडेन येता तेन्ना घरा कडेन रातचें आमकां न्हिदोंक जाय म्हणून आमी हांगा घर बांदलेलें आसा। आणि ते न्हिदोंक जर मेळना, ह्या सावंड पोल्युशन आमची झोप मोड जर जाता जाल्यार आमी कितें करचें, म्हणजे मेंटली लोक इतले डिस्टर्ब जाल्ले आसा। पावसान आमच्या घरान खूब पावस पडलो की ती मायन डीप जाल्ल्या कारणान आमच्या घरान कोणच्यान पाणी येता टायल्सांनी सकयल्यान, आणि बायलांक चपलां घालून काम करचें पडटा आणि इतले पाजारता की ते थपथपीत जाता, पाणी सारकें वयर येता। तशेंच त्या मायनीक लागून आमच्या घरांचे भिंतींचे भेगो गेल्ले आहा सगळे, आणि ते आमकां गव्हर्मेंट अजून मेरेन कितें ते डॅमेज कितें दिना, कितेंच दिना आणि हेजेर अजून मेरेन सोल्युशन दिना त्या पाणयाक लागून कोण। ताका लागून हांवें पंचायतीक आतां सांगलां की तुमी पावसान जेन्ना चड पावस पडटा तेन्ना तेजी सर्वे करा आणि कित्याक लागून ते पाणी येता ते सांगून कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तेच्या लेटरां धाडा म्हणून। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर। पाडी गावात बस आणि स्कूटरी मध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात बशीचो धपको बसून 2 तरणाट्यांक मरण आयिल्ले। बस ड्रायव्हराक न्यायालयान जामीन कशी मंजूर केली, बशीचो धनी पुलीस स्टेशनार कित्याक येवंक ना, हे विशीं थळावे आणि पिडेस्ताचे सोयरे कुंकळे पुलीस स्टेशनार जाप विचारपाक आयले। पाडी गावात बशीचो धपको बसून दिलीप वेळीप आणि संदेश गांवकार हांकां मरण आयले। बुधवारा रातीकडेन ही घडणूक घडिल्ली। कुंकळी पुलिसांनी बस ड्रायव्हराक ताब्यात घेतलो खरो, पूण न्यायालयातल्यान जामीन कशी मंजूर केली
आणि बशीचो धणी पुलीस स्टेशनार कित्याक येवंक ना हाचेर जाप मागपाक पुलीस स्टेशनाचेर हल्लाबोल केलो. पळयात. बेल म्हणते ऍक्सेप्टेबल ना म्हण जाल्यार हिट अँड रन केस ऍक्सेप्टेबल कशें केले आनी इजिली केस मरे ऑर्डर केस आल म्हणते ओनर कॉपरेट करना अरे कन्सिडर ना न्हू ड्रायव्हर कन्सिडर ओनर येयल्या शिवाय तांकां बेल कशी दिली जाल्यार सर मात तरी कन्सर्न आहा तांकां. पयली गजाल म्हणटा ते मारून वयता हांगासरल्यान मागीर तुमी धरून हाडटा. सर हांव एक अप्रिशिएट करता की तुमी ताका रातचो धरून हाडलो म्हणून थंयसरल्यान हांव अप्रिशिएट करता. हांव तुमचें काय म्हणना पूण एक गजाल आसा की दिस इज सो मच इग्नोरन्स की आयज थंयसर ओनर बसलो आनी सुशेगाद थंयसर आपले पडोन कितें करपाचें आसा. पीएन आमकां सांगिल्लें की आयज 10 सुमार हांगासर येता म्हणून कोणाक आपयतले तांकां आपयता म्हणून आनी सगळें कितें म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगेन सॉर्ट आउट जाता म्हणून. आमकां भितर गेल्या उपरांत कळ्ळें की तो इग्नोर करता. ओनर जो आसा पळय तो इग्नोर करता. तो म्हणटा हांगासर कर्नाटका आहा आनी खंय आहा तो इग्नोर चालू आसा आनी ताका सिरियसनेस मातूय ना. जेन्ना एक्सिडेंट जालो ताच्या नंतर हो ड्रायव्हरान ताच्या ओनराक कॉल केला आसतलो आनी ताका बेल सुद्दां मेळ्ळी. कोणाक त्या ड्रायव्हराक बेल मेळ्ळी आनी तो ड्रायव्हर आतां सद्या रिलीज जाल्लो आसा. आतां बेल मेळ्ळी त्या बेलाक ऑब्जेक्शन एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार स्टेटीन घालपाक जाय आशिल्लें की तो ओनर कॉपरेट करिना म्हणून. ते कित्याक लागून घालून ना ते विचार करपाची गरज आसा. दुसरी गजाल आमकां कळून आयिल्ले प्रमाणे ताजो मॅनेजर जो आसा पळय तो हांगासर आसा गोंयान आनी मडगांवां खंय तेजो ऑफिस आसा. आतां जेन्ना एक्सिडेंट घडलो तेन्ना इमिजिएटली ह्या मनशान येवन कॉपरेट करपाक जाय आसलें पुलीस स्टेशनार. तो मनीस कॉपरेट करपाक रेडी ना. बसीक सेफ्टी पुलिसांची दिता आनी फॅमिलीक जे आहा पळय जे जस्टीस मेळपाक जाय तातूंत फाडी फुडें कशें जाता रे. आयज आमची लाचारी पळोवन जावं हे लोक कांयच करूं शकना. हे पळोवन हे लोक जे आसा ही डिपार्टमेंटां जी पुलीस डिपार्टमेंटां न्याय दिवपा खातीर आसता पूण ती आयज अशी जाल्लेली आसा. तेन्ना ह्या सीएमान हेचेर नोट दवरची की ह्या फुडें जे आसा आदिवासी लोक आमकां म्हणटा आणि आम्ही आदिवासी लोक राहणार रावपी खरे आणि आमचे कडेन जी शास्त्र आसा ती तर आम्ही रस्त्यार हाडूंक लागले. जरी तर तुम्ही आमकां न्याय दिवपाक शकना जाल्यार ही शास्त्र जी आम्ही घरा कडेन यूज करता ती आम्ही रस्त्यार हाडपा फाटफुटी विचार करपाना. हे गव्हर्मेंटान आणि आमच्या सीएमान नोट करपाची गरज आसा. तुझे कंपेन्सेशन किती पार्ट आसा पळय तो कशें जाता फॅमिली आनी ओनरा मदीं जावंक जाय. ओनर जर मोबायल बंद करून बसता जाल्यार तेचे विश्वास करप पॉसिबल ना न्ही. तुम्ही आता फाल्यां तांकां सांगला परत फाल्यां साहेबान सांगला की फाल्यां तो येना जाल्यार आमी आपूण हाडटलो म्हणून हांगा म्हणून ताका हाडपाक. सो ते आमी आतां सद्या इतलें आयकता. हांव सांगता आमी खुबश्यो केसी पळयल्या. तुमी म्हाकाय वळखता हांव पत्रकार फाटले पयलीं वता म्हणजे खुबश्यो गजाल एश्युरन्स दिल्ले गजाल केन्ना घडना. पूण आयज कितें आसा आमी सगळीं मुद्दम आयल्या म्हणून खंय साहेबाक भायर आपोवन तुमकां सांगपाक लायले. त्या उतराचेर आमी सद्या आतां रावले. फाल्यां लाशीच पळयतले फुडें मागीर आमी म्हाका दिसता परत ते पॉसिबल आहा पळोवप. लोकांनी पुलीस स्टेशनार जाप मागतकीत कुंकळेच्या पीआयन बसीचो धनी पुलीस स्टेशनार फाल्यां येतलो अशें आश्वासन दिलां. पूण इतलो कळाव कित्याक जालो हाचेर कांय जाप मेळ्ळी ना. आयकात ताका. तुमचे मनीस लिडर्स ते म्हाजे कडेन येयलो थिंगाच्यान फॅमिली मेंबर्स आसा भितरले थिंगाच्यान त्या ओनरा कडेन कॉन्टॅक्ट केला. ओनरा कॉन्टॅक्ट जावन ते मॅनेजरा कडेन आमी उलयले. तेन्ना आमकां इन्शुरन्स दिला की फाल्यां तो सकाळीं 10:30 म्हणल्यार थिंगा पुलीस स्टेशनाचेर येतलो म्हणून. तेन्ना फॅमिलीक आपयले आमी कितें डिस्कशन करपाक लागले. सर पण इतले डिले कित्याक जाता. इतले डिले कित्याक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. आयतारा कवळे पंचायतीची ग्रामसभा जाली. वाठारात आशिल्ल्या बिल्डिंगेतले फ्लॅटातले लोक रस्त्यार पार्किंग करता जाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर बांदकामां करपाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविशीं चर्चा जाली. कोयर आनी हेर साबार विशय ग्रामसभेत चर्चेक आयले. पळयात. आज तुमी कितें सजेशन केलें? हांवें तांकां तुमची सजेशन दिली. एक म्हणजे आमचे टॅक्स एसेसमेंटाच्या मागयलें जी खूब ओल्ड आमची मागणी आनी पंचायतीन तत्परतेन तेजेर एक्शन घेवन ऑलरेडी काम चालू जालें. थोड्या वॉर्डांनी तेंचें काम सोंपलेलें आसा. ते म्हणलें कितें जाता की टॅक्स एडिशन जातलें पंचायतीक डेव्हलपमेंटाक फंड मेळटलो. ते परते म्हणटा म्हाजी हें करून दी म्हाजें तें तर ते पंचायती कडेन फंडूच नासलो जायत जाल्यार पंचायत खंयच्यान डेव्हलपमेंट करतली. आनी आजून पर्यंत लोकांचो काय तसो अपोज ना ताका. सो हांवूय मागता लोकां कडेन की तुमी सादी सादी गोश्टी कडेन प्रॉब्लेम करचो न्ही. हो टॅक्स हो भरचोच पडटा प्रत्येकाक. आनी आमी एमिकेबली गव्हर्मेंटान रेटा परस तेंचो रेट कमी दवरला. अशें आमी थोड्या इंटिरियर विलेज एरिया ज्या जाग्यार लोकांक 40-50 किलोमिटर ओवरहेड शक्य ना की दिसवड्या कामां वचपाचे मनीस हें आसा आनी ते पंचायतीन मान्य करून लास्ट टायम रेजोल्युशन घेतलां आनी पंचायतीचें काम बरे भशेन चालू आसा. इलिगल पार्किंग करता इलिगल हें करता म्हणून
बिल्डिंगेचे? नाव कल्पेश नायक. आम्ही एक प्रश्न मांडलो की आमच्या पंचायतीच्या वार्ड नंबर 6 म्हणजे कशा कन्स्ट्रक्शना सगळ्याक वयता ते आसा म्हणजे बिल्डर लॉबी येता आणि ते फ्लॅट बांदता वयता मागीर ते कशें आसा कोण तरी लोकल रेजिडेंट्स आसता आनी ते मागीर तांकां ते कितें आसता ते त्रास भोगचे पडटा की आमी प्रश्न मांडलेलो की जे पार्किंग जे फ्लॅट ओनर्स आसा तेंचे पार्किंग जे रस्त्यार ते गाडयो पार्क करतात आनी तेजो मागीर त्रास जो आसता तो लोकल्सांक जाता आनी खुबशे अशे हेज्या पयलीं एक्सिडेंटूय जाल्ले आसा सो तेज्या खातीर आमी तो प्रश्न मांडलो आनी आमकां अशें उत्तर मेळ्ळें की आमी ट्राफिकाक लेटर करता आमी सांगलें तूं ट्राफिकाक लेटर करचे पेक्षा पयलीं त्या फ्लॅट ओनराक लेटर करा कारण जो बिल्डर आसा तेणें अशें लेटर केलां पंचायती की आपूण रिस्पॉन्सिबल ना आपले फ्लॅट विकले आपलें काम जालें ते फ्लॅट ओनरांनी पळोवपाचें म्हणून अशें तो एक्चुली दिवंक शकना कित्याक तेजी सोसायटी ना सो तेणें अशें लेटर केलां सो हेजेर आमी परत सांगलें की पंचायतीक तुमी बाबा प्रत्येक फ्लॅट ओनराक ते लेटर करा की तुमच्यो गाडयो हांगा आसपाक जायना आनी गार्बेज कोण कलेक्ट करता? आनी गार्बेज पंचायत करता गार्बेज तेजो गार्बेजीचो कांयच तेणी हें केलो ना जे ऑक्युपन्सी ताका इश्यू केल्या प्रत्येक स्टार्ट टू लास्ट जे ऑक्युपन्सी ताका इश्यू केल्या तेजेर क्लियरली मेन्शन केलां की गार्बेजीचें कितें आसा पळय ते तो पळयतलो म्हणून इंडिपेंडंट गार्बेज आसची अशें ऑक्युपन्सीर बरयलां ते कंडिशन फुलफील जायना तेंचे सो हे कंडिशन तेणें तेजे फुलफील ना पार्किंगाचें तेणें सांगलेलें आसा की तेजे ऑलरेडी पार्किंग आसा सो हे सगळे कंडिशन्स पळोवन ताका ऑक्युपन्सी इश्यू केल्लो सो तेजेर आमचो ओपोज आशिल्लो. आनी गटर तर पंचायतीन येवन ते पळोवपाक जाय पंचायतीन इन्स्पेक्शन करता म्हणलां वार्ड मेंबराचो सदांच ओपोज आसा पंचायतीन इन्स्पेक्शन करता म्हटलां सरपंचान सेक्रेटरीन तेजेर पळोवपाक जाय आनी इन्स्पेक्शन करपाक जाय वार्ड मेंबराचो सदांच ओपोज आसता. पंचायतीची म्हणटा पळय बेस्ड ऑन टेक्निकल क्लियरन्स तेजेर ऑक्युपन्सी दिल्या बट तशें करचें न्हू टेक्निकल क्लियरन्स सपोज कंडिशन जे फुलफील जायना जाल्यार पंचायतीन तेजें असेसमेंट करपाक जाता. सो आतां पंचायत तेजेर आमी जेन्ना हांगा ओपोज रेज केला क्वेश्चन तेन्ना पंचायतीन सांगलां की आमी पळोवन घेता म्हणून जेन्ना आमी पंचायतीक क्वेश्चन करता सेक्रेटरीक क्वेश्चन करता सेक्रेटरी म्हणटा TCPतल्यान येयल्लें आसा आमी कांय करूं शकना समज TCPतल्यान येता जाल्यार तुमचे लोकल बॉडी आमी कितें करता सेक्रेटरीचें काम कांयच ना अशें जालें सो अशें आन्सरां आमकां जी उडवा उडीचीं आन्सरां जी आमकां सेक्रेटरी कडल्यान मेळटा ती अशें मेळपाक जायना लोकल बॉडी आसता तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करपाचें आसता TCP थंय बसता. येस आनी आयज आमकां आमच्या ग्रामसभात बरी जाली आसून कांय लोकांची एक वेळ सजेशनां आशिल्लीं आमकां कल्पेशान जावं संजय भाई संतोश चारीन आमकां खूब सजेशन दिल्लें आसा तेजेर आमी फुडें म्हणजे आमी ती फुडें हें करता सजेशनां. सध्या आयज कवळे पंचायतीची ग्रामसभा जाली तेतून मेन विशय जो आसलेलो तो हायकोर्टाचो एक जजमेंट येयलो तेतून इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन अशें रोड सायडींचे एनक्रोचमेंट केल्लें आसा आनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जे कमर्शियल हेका यूज जाता तेजेर डिस्कशन जालें सो तेतून पंचायतीन बरें सांगलां की ते एक सर्वे करतले आनी तेजें एसेसमेंट करतले आनी तांकां शोकत नोटीस काडटले एज पर हायकोर्ट जजमेंट. ओके प्रश्न पण असोय आसा की सर्वेयर कोण आसचो हे गव्हर्मेंटान स्पेसिफाय करूं ना सो मोस्ट ऑफ द गजाली आतां अश्योय थारल्या की पंचायतीन पण सर्वे करतले आनी टॅक्स असेसमेंट करतले आनी हेवूय मागता की सगळ्या पंचायतींनी हो हायकोर्टाचो जजमेंट घेवचो आनी तेंच्याय पंचायतीन एसेस करचे की कितें इल्लिगल आसा ते. सुशांत आज हायकोर्टान जी ऑर्डर काडल्या ती कितें ऑर्डर काडल्या आनी तुमी कितें इम्प्लिमेंट केल्या? ती हायकोर्टाचो जजमेंट आयलो रिगार्डिंग इलिगलिटीज ऑन द नॅशनल हायवे स्टेट हायवे जेची हाऊस नंबराचेर कॉमर्शियल जी कितें हें केल्या बिजनेस त्या बाबतींत तेजे बाबतींत आज सेक्रेटरीन आमचे अवेरनेस केल्लो आसा दाखवले आमी सादारण 13 जून पर्यंत आमकां सगळो अहवाल दिवपाक लायला सो दॅट आतां आमी सगळे सर्वे करून बाबा अशी इलिगलिटीज कितली आसा जेचेर कॉमर्शियल चल्ला आनी तो सगळो रेडी करतले आनी कोर्टाक सबमीट करतले. पंचायत करतली काय? पंचायत करतले. इवन ते स्क्रॅप यार्ड जे आसा ते सगळे इलिगल आसा आनी तेंचेरी बी हे अकॉर्डिंग टू द हे सेक्शन जे आसा ते प्रमाणे हायकोर्टाचे ती सगळी ती एक्शन जातली. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. दाबोळीच्या MES महाविद्यालया कुशीक आशिल्ल्या जुवारी नगरांतल्या लोकांनी दुकानदार आणि व्यावसायिक आस्थापनाकडल्यान रस्तो अतिक्रमण करपाच्या वाडट्या प्रस्नार निषेध रॅली काढली. बॅनर धरून आणि घोषणा दिवन आंदोलकांनी अतिक्रमण कुशीक काडपा खातीर अधिकाऱ्यांकडल्यान ताकतिकेन कारवाई करपाची मागणी केली. तशेंच ह्या वाठारात व्हड प्रमाणात मेगा प्रकल्प येवपा विशीं तांणी हुस्को उक्तायलो. वाडिल्ल्या कोयंडी प्रदूषण आणि मुळाव्यो साधन सुविधा आणि नागरी सुविधांचेर ताण आयिल्ल्यान तांची जीण त्रासदायक जाल्या अशेंय सांगले.
There is no parking. So anybody who comes to the shop, he parks on the road and he goes. So all the traffic is blocked. Evening you must see. Plus, I think this was a 15-meter road पहिले. आता झाला तो 10 मीटर, मग 8 मीटर, 6 मीटर जातलो. असे वाढून. आणि सध्या ते मॉर्निंग बी पहिले तुम्ही स्कूल स्टुडंट्स येतात, कॉलेज स्टुडंट्स येतात. तांकां चलपाक वाट ना. हो जो रस्तो आशिल्लो हो सगळ्यांक आशिल्लो. पण आता ओनली फॉर शॉपकीपर्स जाला. दिस इज बिकम अ कमर्शियल एरिया. हांगा देर आर मोर शॉप्स येतात इन वास्को आय थिंक नाव एज ऑफ नाव. Setback area has to be used for parking for the customers and all. But most of the people you have seen that they have built the shops in the setback areas. Customers are parking their vehicles almost on the road, and heavy vehicles are coming every day right from there to here. The life is miserable. We cannot walk. मेन म्हणल्यार हांगसर जे रस्तो जो आहा तो एक्चुअली 2086 हो 15 मीटर डिझायन केल्लो, ज्या प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान केल्लो की ह्या फाटल्यान जे MS कॉलेजी फाटल्यान जो ह्यूज जागो आहा 1000 ऑफ एकर ऑफ लँड ती डेव्हलप जातली आणि हांगसर हजारांनी घरां येतली आणि त्या खातीर हो डिझायन केल्लो 15 मीटर. मागीर कितें खंय मातशी शिकली कितें जालें प्रॉब्लम ते म्हाका खबर ना आणि हो रस्तो 10 मीटर तेंच्यांनी ODP केलो. पंचायत कॅनॉट टेक अ मेजरमेंट. आतां दॅट टायम जर तुमी जर येयना जाल्यार मागीर एन्क्रोचमेंट काडटलो कसो. आतां एक म्हाका सांगा, कोर्टान डिसिजन दिला की सगळे एन्क्रोचमेंट काडपाचें आणि हो दिसता एन्क्रोचमेंट लोकांक. हांगा लोक सांजचे जेन्ना 6:30 येता तेन्ना अर्दे अर्दे वर जाम जावन उरता. तुम्ही मिडियाक हांव तुमकां सांगता, तुम्ही 6:30 या आनी पळया कितें जाता तें. ल्हान भुरग्यांक चलपाक मेळना. कॉलेजीचे भुरगे सोडटाना पळय तेंचे टँकरूय येता. सर MS कॉलेजचे रोड आमी म्हणटा ट्रॅफिक कंजेशन जाता. एका कारणां आसा. एक म्हणल्यार ट्रॅफिक आमचे वाडलेले आसा, कित्याक फाटल्या सायडीन आमचे खूब मेगा प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा आणि त्या मेगा प्रोजेक्ट्स येयल्ले कारणान खूब गाडयो वाडलेल्यो आसा. दुसरें लोकांनी रोड एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा आनी एन्क्रोचमेंट केला ते शॉप्साचे चड मेजर प्रॉब्लम कितें जाला, शॉप्सांनी सेटबॅक दवरूना. सेटबॅकाच्या एरियेन तेंच्यांनी भायर सामान रस्त्यार म्हणल्यार हाडून घातलेले आसा. वाडोवपाक नाका म्हटल्यार ते तेंच्यांनी कॉन्क्रीट घालून फुडें रस्त्याक म्हणल्यार टच केल्ल्या. थंयसर सगळे व्हेजिटेबल म्हणा तुमी जशें की मार्केटान वयता सामके तशें रोड करून दवरलेलो आसा. परत दुसऱ्या वाटेन म्हणल्यार टँकर्स वयता. हांगासर कॉलेज आसा येदी व्हडली MS कॉलेज. तेजी भुरगीं येता वयता जे ते लायफ इतले रिस्की जाल्ले आसा चलपाक येवपाक वचपाक सगळ्यांक. आनी हे एन्क्रोचमेंट एक तर काडपाकूच जाय. पंचायतींतल्यान तेंची टीम येवन ही सगळी शॉपांक वॉर्निंग दिवपाची, इश्यू करपाचे तांकां लेटर्स की तेंच्यांनी ते एन्क्रोचमेंट केला ते काडा, तुमची शॉपा भितर घेया नाल्यार लायसन्स कॅन्सल करतले म्हणून. ही स्ट्रिक्ट एक्शन पंचायतींतल्यान जावपाची खूब गरज आसा. आनी आमचे टँकर्स म्हणटा, टँकर्स मुवमेंट जे आसा ते सगळे वयता फाटल्यान मेगा प्रोजेक्टाच्या सायडीन. आतां ते वयता तांकां स्पेशली तेंचे एडिशनल रोड्स आसा, तांकां 2 रोड्स आसा त्या रोडांनी ते वचना. कित्याक ते कितें म्हणटा टँकर्स त्या सायडीन गेले जाल्यार रोड खंय तेंचे पाड जातले. आनी हांगासर जे लोकांचे लायफ रिस्क घालून करता तेका खातीर कोण जिम्मेदार आसा. हांव कितें म्हणटा, हे ट्रॅफिक आसा ते आमचे कंट्रोल जावपा खातीर आमच्या लोकांक खातीर सगळ्यांक जर सेफ उरपाक जाय जाल्यार हे सद्या एन्क्रोचमेंट काडपा जाय. शॉप्स आहा तांकां येवन पंचायतींतल्यान तांकां सारकें स्ट्रिक्ट चॅकिंग करून तांकां तेंची बाउंड्री मार्क करून दिवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेवेक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. समेस्त गोंयकारांक पास्कांची परबी. इस्टर क्रिस्तांवाचो मुखेल उत्सव जो निमण्या शुक्रारा उपरांत 3 दिसांनी जाता. भाविक व्हडा उमेदीन हो दीस मनयतात. पळयात भाविकांची उमेद. ए पास्कांचे परबे समयार तुमकां समेस्तांक म्हजी उणुणीत परबी पाठोवन दिता. आपल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं जेजून आख्खे रचनेक नव्या जिविताचो बोरमासो दिलो. हेंच आमी समरुंगता. सगळ्याक तुमकां पयले सुवातेर जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची आमी दोबाची परब आवडटा. आमची पवित्र सभेन जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची परब जावन आसा सगळ्याकीन व्हडली परब. हे सगळे परबेकीन एक तेंगशी आनी ताकाच लागून आयज आमचे पिरभुशेन तशेंच आख्ख्या संवसारान ही परब आमी खुशालकायेन समरुंगता. जो भवाट लिपोंक ना, जेजूचे पुनर्जिवनपण लिपोवन उरोंक ना. कित्याक जेजूक खंय घालो, जेजू कोण चोरून व्हरतलो, चोरून व्हेल्या पासून ताका खंय व्हरून दवरतलो असले जायते प्रश्न आसले आनी ते सगळे तांच्यान सुटावे करूंक जाले ना.
आज आखी पवित्र सभा व्हडली परब समोर उमटा जेजूच्या जिवनपणाची. जेजू जिवन जाला आनी जे कितें आदावेवेन आपल्या पातका वरवीं आपल्याक आनी आख्या संवसाराक इबाडलेलें तें जेजून आयज आपल्या जिवनपणा वरवीं 7 फावटी सुबेज आमकां दिल्या. You give us living water, you bring us from the grave. We come to you, we bless you, Lord, we glorify your name. We praise you, Lord, we worship you, we thank you for your gift. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गावकार आणि मुजेफ शेख. गोंयांत पावसाचें वातावरण चालूच आसा आनी तशेंच हवामान नव्या सप्तकांतय उरपाची शक्यताय आसा. IMDन पावसाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना, तरी हवामान दमट आनी अस्वस्थ उरपाची शक्यताय आसा. आयतारा गोंयांत ढगाळ मळब आसतले. पावसाची वा गडगडाची शिटकावणी ना, पूण सकाळी हलके धुके पडपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आसतले अशी नोंद केल्या. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो दिला. गोंयांत ढगाळ वातावरण, पावसाची वा वादळाची शिटकावणी ना. सकाळी हलके धुके पडपाची शक्यताय. चढावत आनी उणें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 27 डिग्री सेल्सियस. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो दिला सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.